आयडिया ये बंद करू ओडिसी इवोटिंग बेतोड्या मिळते तर पुढे सरकू देऊ नका प्लीज कोणी आडे असे परमेश्वर बाबा तुम्ही आडेलो तर तसं आणि काही प्लीज कोणी आडे तुमची करत राखून दाखी देऊ तशी करून तुम्ही आमचं बरं कुडार गावच्या लोकांनी बुधवारा IIT आड लंगडेश्वर आजोबाक सांगणे केले। प्रस्तावित IIT आड ठराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार पंचायत कार्यालयाचेर मोर्चा भरतले म्हूण ग्रामस्थांनी शिटकावणी दिल्या। लोकांनी केल्ली मागणी प्रमाण 28 तारखेर खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण पंचायत मंडळाच्या बसकेत ठराव घेतिल्लो खंय। पंचायत सचिवान ग्रामसभा घेवपा खातीर नोटीस तयार दवरल्या, मात सरपंचान अजून नोटीसीचेर सय करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। तर आमच्या पंचायतीन गेल्या विकाक ग्रामसभा फोर्टनाईट मीटिंग अरेंज केली आणि आम्ही ग्रामस्थ येनातन बेतोड्या कोडार गावात आमच्या बेतोड्या पंचायतीत एक मोठा गव्हर्नमेंटाचो IIT प्रोजेक्ट येता। त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपा खातीर जी स्पेशल आम्ही ग्रामसभा मागयल्ली ती ग्रामसभेक तेंच्यांनी फोर्टनाईट मिटिंगेक डिसिजन घेतलेले आसा आणि त्या डिसिजना दिसा हांव थंयसर एक फोर्टनाईट मिटिंगेक बसलेलो आशिल्लो, कित्याक ग्रामस्थांक थंयसर बसपाक अधिकार आसता। त्या टायमार जे कोण पंच मंडळ थंय जमलेले आशिल्ले त्या पंच मंडळा कडेन सेक्रेटरीन ते प्रपोजल वाचून दाखयले आणि सरपंचाक सांगले असो असो प्रपोजल येयल्लो आसा तेन्ना ही ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून। तेन्ना सरपंच म्हणूं लागलो ग्रामसभा घेवपाक जाय पूण आमची आनी फुडली ग्रामसभा रोखडीच तेंकोन आसा न्ही। तेन्ना आमच्या पंच मंडळान तेका असो प्रश्न केलो की ही स्पेशल ग्रामसभा पयली आसा आणि गव्हर्नमेंटाच्या रुला प्रमाणे जे जितले लोकांच्यो सायनी जाय त्यो सायनी घेवन ही ग्रामसभा जाय म्हणून सांगलेली आसा आणि ते ग्रामसभेक ते आमच्या पंच मंडळांनी सांगले ही ग्रामसभा जाता तितले बेगीन घेवपाची। सेक्रेटरीन सगळे प्रपोजल रेडी केल्ले आसा ग्रामसभा घेवपा खातीर, पूण आमचे जो पळय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो आसा सरपंच बाब तेका आमी विनंती करताले की तेणे बेगीन ग्रामसभा घेवची म्हणून, पूण तो आज 4 दीस हजर पंचायती कडेन येवन तेजेर सायनूच मारपाक तयार ना। तेन्ना तेका आमच्या लंगडेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची आणि तेजे तकलेन अशें घालचें की लोक तेची दिशाभूल करता, ते दिशाभुलीक ते बळी पडनासतना आमच्या गांवच्या लोकांक या ग्रामसभेचो आमकां ठराव अत्यंत म्हत्वाचो आसा, कित्याक तो ठराव पास केल्या नंतरूच फुडले आमचे प्रोसिजर कितें आसा ते जातले। आणि ह्या ठरावाक जर तर ह्या 4 दिसां भितर जर तर तेणे तडकाफडकी जर तर तेणे ग्रामसभा घेवपाची जर तर ठरयली ना आमकां फुडले डिसिजन घेवचें पडटलें, कित्याक तर आमी तेंच्या घरा कडेन सुद्दां वचून बसपाची तयारी आसतली आमची, किंवा पंचायती कडेन सुद्दां आमचें आंदोलन करपाची तयारी आसतली। प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पा संबंधीक म्हणजे जे लोकांक हांगा त्रास जाल्ले आसा आणि तो प्रकल्प रद्द जावचो अशें म्हणून एक आनीक जे पंच सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आणि बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा तेकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक घराणी घालपाक गेल्ले आशिल्ल्यान। तर काल वचून जे वेळार आमचे जे कोणाचे भाव जेन्ना गेले पंचायतीन तेन्ना तेंचे सांचे सरपंचान तेंच्या विचारले की स्पेशल ग्रामसभेचे कशें कितें जाल्लें आसा, तर तेणें म्हटलें की ग्रामसभा 28 तारखेर घेवया पूण आपल्याक कितें तरी पर्सनल काम आसा आणि तेच्या नंतर तेणें म्हटलें की 1 वर आपूण लेट येता आणि मागीर तो म्हणटा की 5 तारखेर घेवया नाजाल्यार 12 तारखेर शुअर घेवया। सो अशी तेजी ती टाळेची उत्तरां जी आसा ती उत्तरां खंय ना खंय तरी दिशाभूल करपाची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी।